अवेलना करता तूं तुमच्या बायलांक घेना भितर मस्जिदीन आमच्या चलयांक घेता हिंदू आनी क्रिश्चन गेल्ली मुसलमान घेवना सगळ्यांची समज आसपास जाल्यार सगळे मुसलमान बी वचून आशिल्ले भुरगीं आनी थंय गेल्यार फक्त क्रिश्चन गेल्यार आनी हिंदू भुरगीं गेल्यार. Conspiracy. We don't take it as a workshop. This is conspiracy. Conspiracy theory. एक तरेचे सॉफ्ट जिहाद त्यांच्यानी स्टार्ट केला स्कूलच्या माध्यमातून. इन्व्हाइट करून त्यांना इस्लामाकडे आकर्षित करपाचे हे एक षडयंत्र आम्ही सरळ म्हणता आणि आम्ही याचं खंडन करता आणि सगळ्यांनी केल्याबद्दल स्कूलच्या निंदाय करता. ह्या प्रिन्सिपला वांगडा आनी कंप्लेंट केली गेले एक शुभांगी पालयेकर म्हणून ती बेकरी शिकयता खंय आनी एक ताचो लॅब असिस्टंट गेल्लो केरकर म्हणून ह्यांच्या तिगांचे आमी सस्पेन्स करचे म्हणून तांकां आमी मागणी केला कित्याक ह्यांच्यानी प्रिन्सिपलाक मॅनेजमेंटाक सांगिनासतना फक्त रिझायन करून गेला और त्याचा व्हडलो धोका हा खबर आमच्या समाजात. अशा प्रकारच्या घटना घडप म्हणजे एक तरेच्या भुरग्यांक एक्सपोज करप आणि हाचो जो परिणाम जातालो फुडें तो भयंकर जावंक शकता. हांगा असल्या गोष्टी स्कुलान घडचे न्ही म्हणून आमी हांगा सगळे उपस्थित आसा. श्याम हे तुमकां प्रिन्सिपल मेळ्ळो प्रिन्सिपल मेळ्ळो प्रिन्सिपलाक उलयले आमी कळ्ळें न्ही. म्हाजे 3 प्रश्न आशिल्ले कायद्यान चलपाचे स्कूल शाळा जे आहा पळय ताणें 3 उतराचे ना म्हणले आनी मागीर सॉरी म्हणलें सॉरी जायना म्हणलें. जर कायद्या प्रमाणे तुजे कडेन लॅटर कितें आसा वर्कशॉप करपाचें जाल्यार आमी येनाशिल्ले तुजें कांयच ना. आजो टोटली प्रिन्सिपल त्या चेराचो ताणें अवेलना केल्लो आसा आनी आमी त्या प्रिन्सिपल सस्पेंड करपाक मागता. त्या खुर्चीचो रायटूच ना बसपाक. फुडलो स्टेप कितें तुमचो? फुडलो स्टेप सस्पेंड जावूंक जाय आनी हे जे पळय आमच्या गोंयच्या सगळ्या स्कुलान वचपाक जाय हाज्या फुडें हे जे वर्कशॉप आहा पळय ते कशें जावचें ना. थेरोटिकली हांगा स्कुलान बी जाता थेरोटिकली उरतले वर्कशॉप करपाक ITI न्ही ITI स्कूल न्ही हे. आणि मजेशीर गोष्ट म्हणजे 11व्या ग्रेडची सिलेक्ट केला त्यांच्यानी किंवा रिचिंग द एज ऑफ प्युबर्टी दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एजेंडा दे आर सेटिंग इन देअर माइंड भुरग्यांच्या वचून हे गोष्ट जावंक जायना आणि खंय घडचें न्ही अख्ख्या गोंयभर म्हणून आज आमी स्टुडंट ऑर्गनायझेशन आहा पळय तशे वेरियस प्रोग्राम ऑर्गनायज करता तुमी CM कडेन कितें डिमांड घाली काय बॅन करता ती ताचे लॅटर कॉपी घेतल्या बरें. सध्या विशय कितें आहा की ज्या प्रिन्सिपलान जे कितें कृत्य केल्लें आहा आनी जे तेणी ज्या पद्दतीन भुरग्यांक घेवन एका मस्जिदीन गेल्लो आहा पूण ज्या मस्जिदीन घेवन गेला खंयच्या लेटराच्या डायरेक्शनान तर स्टुडंट इस्लामीक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया हे ऑर्गनायझेशन एफिलिएटेड टू PFI जेका सरकारान आनी केंद्र सरकारान बॅन हाडिल्ले आहा. हे जे ऑर्गनायझेशन जे टेररिस्ट एक्टिविटीजाक सपोर्ट करतात अशा एक्टिविटीजाक सपोर्ट करणारे हे स्टुडंट इस्लामीक ऑर्गनायझेशनान स्टुडंटांक व्हरून कितें पाठ पडोवंक शकता हे तुमी सगळ्यांनी विचार करपाक जाय. आनी ह्या एकट्याक ह्या लेटराक जेका ना डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाचे ना एन्डोर्समेंट आसा ना ADIचे एन्डोर्समेंट आसा ना ताच्या इन्स्टिट्युशनाचे चेअरमॅनाचे किंवा मॅनेजमेंटाचे एप्रुवल आसा. ह्या प्रिन्सिपलान खरेंच चुकीचे एंटी नॅशनल एक्टिविटीज केल्ले आनी त्या गोष्टीक ताणें सपोर्ट केल्ले अशें दिसून येता. कारण त्यांनी मॅनेजमेंटाक न विचारता एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक न विचारता की त्यांनी कृत्य केल्लें आहा. हांव म्हणटा की ताजेर त्वरीत सस्पेन्शन जावचें तशेंच ताजेर पुलीस डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी जावची आनी ताका पुलीस डिपार्टमेंट आपल्या ताब्यात घेवचें. कारण हे टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन आसा आनी टेररिस्ट ऑर्गनायझेशना भुरग्यांक तो घेवन वचप आनी त्या मस्जिदीन कांय भुरग्यांनी त्या एका मोलाना ज्या पद्दतीन भुरग्यांक जे पाठ शिकोवपाचे धर्माचो भेदभाव करपाचो जो प्रयत्न केलो आहा धार्मीक भावना दुखयल्ली आहा त्या आदाराचेर आनी एंटी नॅशनल एक्टिविटीच्या माध्यमातून त्या व्यक्तीकूय आनी प्रिन्सिपलाक दोगांकूय अटक करपाची गरज आसा. आनी ताचे दुसरे त्या मनशाचें नांव आसा अब्दुल रहमान युनिट सेक्रेटरी SIO कास्को युनिट. ह्यांचे मेन हेड ऑफिस आसा मिरामार पणजे आनी हे अत्यंत घातक ऑर्गनायझेशन आसा. हे देशाक हे टर्मायट्स हांव म्हणटा कारण हे वाळी लाकडाक कशी वाळी लागता तशी देशाक लागलेली वाळी ह्या तांकां त्वरीत तांकां काबार करून उडोवपाची गरज आसा. ह्या गोष्टीक लागून आमच्या भारतांतल्या प्रत्येक नागरिकाक फुडें येवन हे सगळें सोडोवपाची गरज आसा. तांच्यांनी जर अशे इतर काही गोष्टी जर एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक जर हेंच्या नांवाचेर जर पत्र जर येता ताच्यांनी आपल्या लागच्या पुलीस डिपार्टमेंट किंवा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक कळोवचें. धन्यवाद. आनी बाकीचे स्कूल आसा हातूंत आनी एक गव्हर्मेंट स्कूल बायणा इन्स्टिट्यूशन आसा थंय आमचे काही भुरगे गेल्ले आसा. आतां थोड्या वेळान आमी थंय वतले आनी ते कितें क्वायरी जे कितें करपाचें आहा ते आमी त्या पद्दतीन करतले आनी मिडियाच्या माध्यमातून तुमकां सगळ्यांक कळयतले. जय श्रीराम जय श्रीराम भारत माता की जय भारत माता की काउंटरांक कोरगांवान इंटरव्यू घ्या कित्याक जशें आमचे घेतले तशें तांचे घे स्कुलाचे
एक मातशें बोवाळ जालो कितें तूं सांगूंक सोदता हाजे बद्दल कसो प्रोग्राम आसलो आनी तूं कसो थंय पावलो आनी कोण्याक तुका सर्कुलर दिल्लो कसल्या तरी ऑर्गनायझेशनाचे आमकां एक सर्कुलर येयल्ले गोवोरमेंटाचे सर्कुलर न्हू एका ऑर्गनायझेशनाचे सर्कुलर आनी आमच्या प्रिंसिपलान कितें केलें त्या भुरग्यांक शिकोवपाच्या उद्देशान तांकां थंय धाडले बरें शिकतले भुरगे त्या सर्कुलाचेर तशेंच मेन्शन केल्लें आसा पूण बाकी कितें आसलें तें आमकां खबर ना हांवें सगळ्यात पयलीं एपॉलॉजी मागल्या सगळ्यां कडेन मिस्टेक जालें आमची टोटली मिस्टेक आनी हे सगळे लक्षांत घेवन हांवें आमच्या प्रिंसिपलाक सस्पेन्शन ऑर्डर दिलेली आनी हेचेर कांय उलोवपाचें ना आमची ग्रेट मिस्टेक मॅनेजमेंट हेची ग्रेट मिस्टेक आमची भुरगीं थंय गेली आनी तेंच्यांनी तें कितें केलें तें सगळ्यांनी पळयलां आसतलें पूण ती ग्रेट मिस्टेक हेच फर्दर अशें आमचें घडचें ना कित्याक हे सांस्कृतीक स्कूल एक ज्ञान दिवपाचें मंदीर हें हांगा बरे बरे भुरगे आमचे घडोवन गेले डॉक्टर जाले इंजिनियर जाले सायंटिस्ट जाले IAS ऑफिसर सुद्दां ह्या इस्कॉलाचो भुरगो आज जाता कर्नाटका कॅटराचेर आनी अशा परिस्थितीन सांस्कृतीक इस्कॉलाक हे धाडप हेच्या सारकी दुर्दैवाची गजाल आनी दुसरी ना हांव खाला मान करून सगळ्यांची एपॉलॉजी मागता चेअरमॅन हे नात्याक आनी आमच्या हेका चेअरमॅन हेका प्रिंसिपलाक हांव सस्पेंड करता आनी कितें करपाक जाय प्रिन्सिपलान आनी कुटुंबान कोण आसा ना ती सर ल्हान ती पूण टिचराक आमी सस्पेंड तुमकां जर दिसता जाल्यार हांव करता म्हाजें कांय ना तुमकां जर दिसता त्या टिचराक सस्पेंड आमकां नाका तुका ना म्हाका जाल्यार कितें मेमोरंडम आसपाक जाय तांकां हाजे फुडें काळजी घेवपाचें कित्याक मेमोरंडम आसपाक जाय तांकां मेमोरंडम धाड तांकां हां मेमो दिले मेमोरंडम मेमोरंडम घेवपाचें मेमो दिले तांकां मेमो दिवपाचो बरोबर सर ना पूण एक मिनिट आता हे हाचे कडेन उलोवपाक सोदता PTI म्हणून आसा न्ही आमचे पेरंट्स एसोसिएशन तातूंत भितर 100% मुस्लीम कित्याक आसा आतां तुका एक दुसरें ह्यो तुवें बरो क्वेश्चन विचारलो हे तुवें बरो क्वेश्चन विचारलो आय एप्रिशिएट दॅट क्वेश्चन जर तुका सांगता सर आतां सांग आमच्या कडेन जेन्ना मुस्लीम भुरगीं शिकतात जेन्ना मुस्लीम भुरगीं शिकतात आनी ती आमची संस्कृती आपणटात त्या टायमार आमच्या कडेन जेन्ना आमचे सार्वजनीक कार्यक्रम जाता सांस्कृतीक कार्यक्रम जाता तेन्ना मुस्लिमाचो भुरगो शाही बाबाची सुद्दां भुमिका घेता बरें हां मुस्लीम शिकता जाल्यार कितले पर्सेंट आसा कितें पर्सेंटेज कितले मुस्लिमाचे भुरग्यांची 45% 45%. 65% हिंदूच आसा न्ही मॅडम ओपन करता आमी